ओके ओके. पयलीं तो म्हाका BPS कितें म्हणटा. हांव वयतना ताका जाप कोत्ता, हॅलो सिंगलबाडी. तो म्हाका म्हणटा कितें सिंगलबाडी म्हणटा. हांव म्हणटा काय एकलो आसल्यार सिंगलबाडी म्हणटाय, दोग जाण आसल्यार डब्बल बाडी म्हणटाय, तीग जाण आसल्यार टिब्बल बाडी म्हणटाय, 4 जाण आसल्यार चोब्बल बाडी म्हणटाय. आयकोन तो सारको बेजार जाता, सारको बेजार जाता. तो म्हाका कितें म्हणल्यार हांव ताका सांगता आरे आनी उरल्याय 6 जाण आसल्यार 6 बलबडी, 7 जाण आसल्यार 7 बलबडी. हें आयकोन तो आनीकूय बेजार जाता. म्हणटा एक सांगूंक लागल्यार आख्खी हिस्ट्री सांगता म्हणटा. तुका हिस्ट्री सांगपाची संवय जाल्या. हांव मुगे हिस्ट्री चालू करता. थोडी मोगा हिस्ट्री कोत्ताय, थोडी पॉलिटीक हिस्ट्री कोत्ताय, थोडी तियात्रा हिस्ट्री कोत्ताय, थोडी जॉग्राफी हिस्ट्री कोत्ताय. आनी हिस्ट्री म्हणटा कितें तूं हें आयकोन तो आनीकूय बेजार जाता. म्हाका दिसता थोड्या हिस्ट्रीची हिस्ट्री कोत्तात. हय सारकें. हय आनीक हें सगळो हो वावर तूं मुखार वता आसतना एक कॉमर्शियल पालकाचेर एक नवो कलाकार हालींच भितर सरला. फाटल्या सिजनांत रेगनाच्या तियात्रांत टिचर ह्या तियात्रांतल्यान तूं न्हेसलो. आनी आयज जेन्ना तूं परत ह्या तियात्रांत न्हेसता तेन्ना तुजे अनुभव तुका कितें भोगलें? म्हाका सारकें बरें दिसलें, सारकें बेस्ट बरें दिसलें. अरे बाबा तू आता ये बाजारला वे. अरे म्हाका कोण जायना, म्हाका वचो नाका. आदो दूर गेलो तांदूळ नाही मग कितें धंदो करूया मग येलो लोकांना लोटया म्हूण. आनी तू कितें म्हणल्यार येता आयता दितू मरे हाडू. आय आल्लोले घायला देखून चॅकिंग देखून घालना. आनी कितें काय म्हणल्यार तूं घायला पावता नाका. अरे आली बाजारला. आवय. अरे बस नाका पेन्सिल दिसाची पण नाका. रायन येवकार. या थँक्यू. टिकेट तियात्रांतल्यान तुवें टिकेट काडली? हय ही म्हजी पयली पावट तियात्रान. हांवूय म्हजी पयली टिकेट तियात्रान भितर सरपाक. आमची एक मुवी जाल्ली आमच्या गांवांत, एक धाकलीशी मुवी काडली. त्या मुवी वयर आमचो डायरेक्टर रेगन ताणें म्हाका ते मुवींत पळयलो आनी ताणें म्हाका एक टिकेट दिली. म्हजी पयली. हां पूण टिकेट ह्या तियात्रांतल्यान एक एजंट आसा जो टिकेटी दिवन भायर धाडटा. तांतली टिकेट तुका मेळोंक ना न्हय? ना 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 तांतली मेळोंक ना. म्हाका म्हजे गूण पळय आसात ते दाखोवपाक म्हाका पयले फावटी एक टिकेट थ्रू ह्या तियात्रांतल्यान मेळ्ळी. तुजी उर्बा, तुजी उमेद आमच्या ऑडियन्सांक सांगचो ना? म्हजी उर्बा म्हाका इतली खूश भोगता की म्हजें एक ड्रीम आशिल्लें फ्रॉम लाँग बॅक. चायल्डहूडान म्हाका एक ड्रीम आशिल्लें की पालकार दुसऱ्यांक म्हजे गूण दाखोवपाक. आनी हे टिकेट ह्या तियात्रा वरवीं म्हाका हें भाग मेवलां की म्हजे गूण दुसऱ्यांक दाखोवपाक. आनी लोकांचो म्हाका जायतो सपोर्ट, आदार, धीर आदार सगळोच. डायरेक्टर, आमचे बाकीचे कलाकार आसात ते तांचो म्हाका आदार मेवला. सो हांव देवार थंय मागता की हो जो आमचो एगोड आसा तो. हय पूण हातूंतल्यान तूं ह्या तियात्रांत कांतारां वितांक कितें मेळो म्हणून चान्स? हय म्हाका सोयग मेळ्ळा एक त्रियो आनी चौको म्हणपाक. पूण तुवें म्हटलो आसतलो? हय म्हणलो. म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांक तो आजून मेळोंक ना. तांतल्यो खंयच्योय 1-2 वळी. एक वर्ड म्हणजे ओके आमची दिर्याचेर एक आसा. महाराष्ट्रान नदर मारल्यार जियेता देवान रोसलेल्या मोनजातीचेर. रेडे पाडे तोशेच गोडे धंदो करून जियेतात तांचेर. गोंयच्या सरकारान पावो दवरला रेडे पोसतेल्या तांच्या पोटाचेर. सोंसूंक जायना म्हूण घोडून हाडला एकोळे गात्रियो दिर्याचेर. हय म्हाका दिसता तुवें जें तुजें काळीज आनी मोन ह्या तियात्रा पासत तुवें लायलां, पयलें पावल एक टिकेट काडून घेतलां, तें पावल तुवें अशेंच अखंड दवरचें आनी मुखार वचत रावचो. आमचो पूर्ण तुका सहकार आसतलो. जो इश्ट जुस्तेन खरें म्हटल्यार तुजोय म्हाका जायतो आदार मेवलो आनी म्हजोय तुका. ह्या खिणांत आयच्या कार्यावळींतल्यान टिकेट तियात्राचेर तुमी आयज कितल्या जाणांक तिकेटी दिल्यात? ना कोणाक दिवूं ना, लोकांनी काडून येयले. हांव तें म्हणूंक सोदिना पूण ह्या टिकेट तियात्रांत कितें आसा? तिकेट तियात्रान एक दाखयला अशें एक फुटबॉल प्लेयर तो आपलो कॅरियर फुटबॉलान करुपाक सोदता पूण एक फेसबुकार एक चेडवाच्या मोगान पडटा
आनी ते कंडिशन घालता जरी तर तो तारवार वचोन सर्वीस केल्यारूच ते ताच्या लागीं काजार जातलें म्हणून आनी ते उपरांत तो फुटबॉल सोडटा हांव ताजो कोच आसता रिगन म्हणटा ताचो हांव ताका समजायता हितून फुटबॉलान कॅरियर तुज्यान करून जाता पूण तो त्या मोगाक लागून तो सगळें सोडटा आनी तारवार वचपाचें सपनां चिंतता पूण ताका जायता अदृश्टाक फुडो करचो पडटा आयच्या काळांत आयच्या तरणाट्या सगळें अशेंच हय, घडटा. घडटा आनीक हें जावचें न्हय हाचेर रिगनान थोडो भोव प्रयत्न केला केला फेसबुकार कांय जाणां फेसबुकाचेर मोगान पडटा आनी मागीर कशी फोटो वतात कशी तेंय दाखोवपाक ताणें प्रयत्न केला एक बरी गजाल बरें. आनीक ओवरऑल सरभोंवतणी ह्या तियात्राचेर नदर मारल्या उपरांत तुजो नियाळ हो तियात्र आमी आतां सावड्डे केलो म्हापसा केलो हिंगा मारगांवां दुसरो शो पूण लोकांकडच्यान रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा चड बरो मेळ्ळा फामा डायरेक्टर बरे सिंगर एक्टर आसात रे म्हज्या तियात्रान हांव नवो डायरेक्टर सोदता सिंगर एक्टर बरो कॉन्सेप्ट आसा म्हज्या मनात हांव तियात्र प्रोड्युसर मानितात म्हाका म्हणसन बरो तियात्रास यार घालता ह्या हॉलांत लोकांत जायना थोडे डायरेक्टर बाबडे पडटात रे त्रासांत आमी डायरेक्टर बॉनी येवकार खरें म्हटल्यार बॉनी म्हटलो काय ना एक कॉन्ट्रॅक्टर कसो जे तियात्र पालकाचेर येतात हे तियात्र आनीक प्रमोट करपाचो वावर तो करता खरो म्हटल्यार तो एक हँडिकॅप ताच्या पांयांनी ताच्यान चलोंक जायना तरी आसतना हो वावर तो मुखार व्हरता बॉनी टिकेट तियात्र हो जो चल्ला रेगनाचो हाचेर तुका कितें तरी सांगून दिसता टिकेट तियात्र एकदम बरो आसा आमी पयर फाटीं तेका तियात्र हिंगा हावसफूल गेला आनीक लोक कितें तरी लोक म्हणटाय लोक सगलो सारको सॅड जावन गेले आनी थोडे लोक दुकां पुसून गेले तियात्र एकदम सारको हे म्हण हिट म्हणून अरे गोरीला गावात येतात गोरीला तू हांगा राहिला न्ही त्याची एकूच पण धांव भितर घालतो अरे बाबा तेशकून जायचं मुका हेन मोठे तेकेचो हे आणि बारा अरे यो मुजी रे पाऊया मागे स्टॉप आणले यो वॉइस जिमी एक मिनिट पळय तिकेट तियात्राचो पयलो भाग सोंपला दुसरो भाग चालू आसा आनी ऑडियन्स आसा म्हाका दिसता तुजो रोल सोंपला आसतलो आनी तूं तियात्राक भितर येता सद्या इंटरवल फॉर्म मातशें चोवपा वयतालो फ्रेंडा मेळून कांयच परवा ना पूण तिकेट तियात्रांतली तुजी भुमिका आमच्या ऑडियन्साक तूं कांयच सांगचो ना सांगपा म्हणल्यार हे पाटी मातशें म्हाका डिफरंट अशी एक भाव्यास म्हूण हांव एक्टींग करता आनी कितें जाता एकल्या भुरग्याक बॉम्बे सो हाडटा सो तेचो रोल केला आनीक आमी सगळ्या वयत थिंग आमी लोकांक नाडपा खबर करता लोकांक नाडटाय म्हणजे काम करून वचनाय आमकां आमी लोकांक म्हणजे सीडी एक बिजनेस करता ते कोणाक चोरपाचें हें करपाक डुप्लिकेट सीडी कोण दिताय थोडो भोव मारूय पडला आसतलो मार सारकें चड फर्स्ट हाफा सारको चड आख्या अंग दुख तेंचे म्हणटच पॉयंट first पॉयंट half मार क सारकें कांतारूय म्हणटा आसतलो. ओय ना फर्स्ट हाफा म्हणटा हांव सेकंड हाफा एक चौको म्हणटा सेकंड हाफाक आहा आमगेलो एक चौको आहा बरो हेजो म्हणजे हेजो तियात्राचो आनीक ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स तुज्या कानान कसो म्हाका ऑडियन्सा मेळटे भाशेन एकदम बरो मेळ्ळा आनी सगळ्यांनी सांगितलं कॉमेडी वायज सॉंग्स वायज तियात्र वायज ए टू गूड सेटींग सीन्स बीन सुपर आहाय सारके तिकेट तियात्रांतले संगीतकार म्हजे बरोबर आसात वितोरीन आर्मान पुदोश तुमकां येवकार वितोरीन बाब हें जें संगीत ह्या तियात्रांत तुमी केलां ताचेर थोडे भोव तुमचे अनुभव कशें कितें जालां हे आमी आतां तीग जाणां म्युजिशनांक बरयलां सेपरेट सगळे आर्मानानूच बरयलां आनी बरे भाशेन बरयलां ताणें आनी बरें बरयलां आर्मान तुजी हांव जाणा तुजी कॅपेसिटी ह्या खिणांत हांव तुका कसोच सोडचो ना तुजो तोंडा वयलो हात सकयल काड एक खरेंच आमच्या ऑडियन्साक हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां एक फास्ट म्युजीक कंपोजर एक फास्ट म्युजीक कंपोज करून तेन्नाच खुशालकाय हाडटा कलाकारांक एक बरो सहयोग दिता अरमान हे तुज्या गुणाक हांव वाखणटा आसतनाच जे भशेन तूं संगीत करता तुजी खुशालकाय ह्या खेरीतपणी ह्या तिकेट तियात्रांतली
टिकेट ह्या तियात्रांतले सिंगर्स पळय आसा न्ही ते ओके म्हणजे बरें आहा ते आनी इवन लायक पीच वायज वॉट एवर म्युजीक बा कितें बरयतना ते बरें कॉपरेट केला तेणें आमकां. आनीक जे भाशेन जकुपास तांणी आनीक संगीत हे दोनूय बरोबर वय म्हणलें भाशेन आमच्यानी म्हणूंक जाता ते बरें आहा म्हण सिंगर्स बरें. आनीक म्हाका दिसता तुमी हो तियात्र लागींच्यान पळयला फुड्यान बसून पळयला तर हो तियात्र कसो आसा? तियात्राचो कॉन्सेप्ट आहा बरो आहा समथींग डिफरंट को नॉट एज अ सोशल म्हणजे फॅमिली तातूंत येना पूण समथींग डिफरंट कशें आहा तियात्रां. केन्ना तुजे ह्या तिकेट तियात्रांतलो तुजो भाव जो रेगन ताणें हो तियात्र पालकाचेर हाडला तुवें ताका आदार दिला हो तियात्र कसो कितें मुखार वता? आतां सद्या सुरवात बरी जाल्या हांव येता मुखारय बरो वयतलो म्हण. आनीक तुजो हातूंत कितलो वांटो आसा? हांवें ओन्ली बॅकग्रावंड म्युजीक आनी थोडें म्युजीक हांवें दिलां बॅकग्रावंड म्युजीक आनी जालें इतलेंच. जो कॉन्सेप्ट ताणें मुखार हाडलेलो ताचेर तुजे लागीं ताणें भासाभास केल्या? हय केलेलें म्हाका हाणें सो दोगांय डिस्कशन करून करून थोडे पॉयंट आहाय ते मातशे चेंजीस करून गेल्या बरो. ग्लेन आमारो तुमकां येवकार दिता आसतना रेगनाच्या टिकेट ह्या तियात्रांतल्यान तुमी संगीत करतात पूण हांव तुमकां संगीताचेर कांयच विचारूंक सोदिना पूण हातूंत जी कॉमेडी आसा ती कॉमेडी कितें सांगता? कॉमेडी दुसरेच भाशेन खंय जाला हे फाटी कॉमेडी बरो जाला म्हज्या हिसपान. 3 नॉयच भुरगे आहात ते ऑरेलियो आनी आमचे सांगाती आनी बरो जाता म्हज्या हिसपान बरो जाता. तुका कितें दिसता? म्हाका दिसता म्हाकाय बरो लागला कित्याक भुरगे नीव न्हू ते न्यू भुरग्यांक आमी वयर काडपाक जाय आमी ताका उमेद दिवपाक जाय आनी आमी तांकां हुशारकायेन सांगपाक जाय बाबा तुमी कोत्तात तें बरें म्हण वास्ट केन्ना म्हणून शिरीपण वास्ट म्हणीत जाल्यार तेगेले देंवता आनी तेका फील जाता ते पासत आमकां चड आमी तांच्यो उर्बा वाडोवपाची गरज गरज रेगन परत एक फावट आमची भेट जाता आनी ह्या खिणान तुजो प्रोड्युसर म्हज्या बरोबर आसा तुका ह्याच्या कार्यावळींत येवकार. तिकेट हो तियात्र तुजो जायते लोक तिकेट काडून येतात आनी पळयतात पूण तूंय जायते जाणांक भायर धाडपाची तिकेट दिता कांयच परवा ना. तरी आसतना ह्या तियात्रांतल्यान आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हाका जाय जो टिकेट हो तियात्र हांवें बरयला तो सगल्यांनी जण एक एकल्यान पळोवचो आनी ते टिकेट जावं कसलीय जावपाक शकता जावं ती पॉलिटिशियन जावं ती जिविताची कसली. सो म्हाजो तांकां एडवायस कम एंड सी द ड्रामा. हय जायते भाशेची तिकेट आसा बशीची तिकेट पूण कोणेय आपल्या जिवितांत एक पूण तिकेट काडटाच आनी निमाणे आमी ही तिकेट काडटा सारकें. खरेंच हो जो तुवें वावर केला हो हें तुवें पेन हातान धरून ही लिखणी बरयल्या हातून तुजो सुरवातेकूच एक कॉन्फिडंट एक आत्मविश्वास कसो आसलो? हय हो तियात्र हांवें बरयतात हांवें जे लास्ट 2 सीन्स हांवें बरयतना हांवूच रडटालो त्या पेन बरयता तेन्ना हांव तियात्र लास्ट 2 सीन अबावट द वेलेंकनी हांव बरयता तेन्ना हांव म्हणटालो म्हाका जो हो पड्डो बरयतना म्हाका लोकांचो क्लॅप शुअर पडटले हो चिंतून हांवें बरयला हो तियात्र खरेंच आय वील ट्राय फॉर 100 शोज दीस टायम. तुजे अनुभव हो तियात्र मुखार वता आसतना तुका कितें दिसता? म्हाका दिसलें की हो वयतलो वयर चडटलो शिडी चडटलो स्लोली स्लोली. एक बरी गजाल कारण जे भाशेन रेगन आसा ते भाशेन दुसऱ्यांकूय हे भाशेन आदार मेळत जाल्यार दुसऱ्यांचेय तियात्रांनी मुखार वचत रावतले. जरूर चडटले सगळ्यांनी. रेगन कार्यावळ सोंपयता आसतनाच तुज्या विचारां पासत आनीक तुजे टिमी पासत तुका व्हड यश येवं येता आनीक मागता तिकेट दर एका मनशान आपल्या जिवितांत काडल्याच आसतली आनीक निमाणी आमकां तिकेट काडचीच पडटली पूण ती तिकेट काडूंक हांव तुमच्या लागीं मागोना पूण रेगनाचो तियात्र तिकेट येयात आनी पळयात. तुमकां सगल्यांक रेगना सांगताक आनी ताज्या प्रोड्युसराक सांगताक देव बरें करूं.